एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणल्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही. स्पीकर सर ताका रेट्रोफिटींग तो म्हणटा ते भशेन लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ब्रेल सायनेज, टॅक्टायल सायनेज, रिजर्व पार्किंग हे सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डींग ज्यो जाल्या तातूंत. आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डींग ओपन करचे पयलीं तांणी NOC हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान. म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात, कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोझिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना. तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें. कितली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा, कितली स्कुलां आहा, कितली गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आहा आनी कितली गव्हर्मेंटाची स्कुलां आहा. ही म्हापसा कोर्टान, स्पीकर सर, म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें. तेदूस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कोर्टान, हांवूय आसलो थिंगा. आतां तेका वयर कसो व्हरप? 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो. तेका सेकंड फ्लोरार वचपाक जाय आसलो. सेकंड फ्लोरार 4 जाण मनीस उबारून तेका सेकंड फ्लोरार व्हरता. लिफ्ट ना, लिफ्ट ना थिंगा टॉयलेट ना. टॉयलेट आहा म्हणल्यार थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां कांयच ना, म्हणजे दवरपाक काय ना थिंगा. सब रजिस्ट्राराची बिल्डींग म्हापसा जी आहा ती आतां लिफ्ट सारकी गेल्या. कित्याक? असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून. एक नवीन पंचायत घर बांदलेलें आसा आनी ताका लिफ्ट फॅसिलिटी आसा. आनी हांवें जो रिक्वेस्ट आसा तो CMा कडेन केल्लो, पंचायत मिनिस्टरा कडेन केल्लो की हांगा ट्रान्सफॉर्मराची गरज आसा आनी बेग्याच्या बेगीन हांगा दिवचो. आयज आमच्या लोकांक त्रास जाता, सिनियर सिटीजन जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां लोकांक त्रास जाता, वयर चडपाक मेळना, ते बोंद उरता, तांकां कांयच काम करूंक मेळना. थोडे लोक बोंड स्पेशली आसता. आमचे मतदारसंघांनी CMन पयर येयला आनी पयला 3 स्कुलां आसा. तेंची परिस्थिती कशी आसा तें आमकां खबर आहा. वी आर इन टू दॅट सिस्टम. पूण आज म्हाका दिसता होलिस्टिकली आज CMन बरें केलां की डिसेबिलिटी कमिशनर केला. पूण डिसेबिलिटी कमिशनर करतरी डिसेबिलिटी कमिशनराक ताका पावर दिवपाक जाय. PWD नोडल एजन्सी जालीच, पूण म्हाका दिसता डिसेबिलिटी कमिशनराक जेन्ना केला, आय थिंक ही इज एन्टायटल्ड फॉर द एन्टायर डिसेबिलिटी मुवमेंट ऑफ गोवा. आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय तेजे म्हाका दिसता वासपूस करून वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंगान जे डिसेबिलिटीचे वस्तू करूंक सोदता ऑनरेबल CM, ती मे बी थोडे कडेन पॉसिबिलिटी जावचे ना. कित्याक पयलीं बिल्डिंगां बांदलेलीं आहा ती सारकी स्टॅकेसी आसा, ताका एक्सेसिबिलिटी दुसरे सायडीन करपाक जायना. लिफ्ट घातली जाल्यार एक्सेस जाता, पूण थोडे पोरणी गव्हर्मेंट बिल्डिंगान एक्सेस जायना. सो अशें करून खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो, बट वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. जे फिजिकली डिसेबल्ड आसा तांकां रॅम्प आनी लिफ्ट ही दोनूच सोल्युशनां ना, खुबशीं सोल्युशनां आसा. त्या खातीर तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन डेजिग्नेटेड इंजिनियर, कित्याक आज प्रत्येक हातून डिपार्टमेंटान सुपर स्पेशालिटी जाल्ली आसा, हू कॅन रियली आयडेंटिफाय की हे बिल्डिंगेक कितें कितें जाय डिसेबिलिटी लोकांक आनी सिनियर सिटीजनांक, आनी हू कॅन मॉनिटर दॅट वर्क. डिसेबिलिटी लोकांक जाता तितली फॅसिलिटी दिवपाक. कितें आसता, जेन्ना मनीस डिसेबल आसता तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाची ड्युटी जाता तितले तांकां फॅसिलिटी दिवपाक. आनी CMांनी आतां बऱ्यांतले बरे प्रपोजली दिलेले आहा, ताका लागून हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा CMाक. तशेंच कितें जाता, जेन्ना मनीस डिसेबल आसता सिटीनी जावं जेन्ना तो वयता तेन्ना टॉयलेट फॅसिलिटी इम्पॉर्टंट. आनी टॉयलेट फॅसिलिटी आतां खुबशे आमचे भाव उलयलेले आहा, मात टॉयलेट फॅसिलिटी एवरी 300 मिटर म्हाका दिसता सिटीनी जावं हूंय क्रावडेड एरियांक फुटपाथांचेर ही टॉयलेट बांदपाची गरज आहा. बिल्डिंग्स जावं फॅसिलिटीज, जावं टॉयलेट फॅसिलिटीज, जावं तांकां इवन assistance, medical assistance. The social welfare department has even given them that extra assistance have to be given. The National Commission has already announced that we have to increase the giving them for them grants, what you call it, social welfare schemes. So I would request the government to look at it more sympathetically. I think we should take it up as a challenge to complete these things and give it to such type of people. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आनी ट्रान्सपोर्टेशन खंय तरी कमी जे पडटा थंयसर आमचे डिसेबल भाव खंय तरी तस्त जाता. जशें हॉस्पिटलांनी प्रत्येक हॉस्पिटलान डिसेबलांक खातीर स्पेशल लिफ्ट आसता, पण ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स जशें आमचे कलीग निलेश काब्रालान म्हटलें की हे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स इतले फास्ट जावंक जाय, टायम बॉन्ड जावपाक जाय, त्या टायमार ते रिपेर जावपाक जाय. ही काळजी थोडीशी घेवची आनी सरकारान हे टायम बॉन्डान सगळें ऑपरेशन परत
जाग्यार हाडपाक लागून बेगींतल्या बेगीन हे प्रयत्न करचे. कितलींशींच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळीं ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटीजनांक लिफ्ट ना थंयसर. परत पार्किंगेचो मेजर इशू ते पेडणे टावनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इशू कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा. डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटीजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता. हांव इतलेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की बेगिनात बेगीन ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आहा तो आमकां नवीन पेडणे तालुक्या खातीर खंय जागो आयडेंटिफाय करून बेगिनात बेगीन तो दिवचो. कित्याक आनी हे दिल्या उपरांत आमच्या सगळ्या सिनियर सिटीजन आनी डिजेबल भुरगे जे आहात तांकां बेनिफीट जातले. But what I feel, government, Honorable Chief Minister and TCB Minister TCB Minister should make it mandatory कि all the buildings, if the ground above, first floor and above, all should have facilities for person with disabilities. तांकां जेन्ना खंयच्या एक हॉटेलान जर गेले खंयच्या एक हॉटेलान जाल्यार तांकां मेन म्हणजे पयलीं पार्किंग सारकी मेळना. जर तांकां जर पार्किंग करतलो जाल्यार खूब पयस वचून पार्क करचें पडटा. एक आमच्या सरकारान लक्षांत धरून जे हॉटेल आतां न्यू कोण बांदता जावं जी हॉटेलां आसा तांकां तेंच्यांनी एक नोटीस काडून तांकां सगळें सांगपाक, कारण एक डिजेबल जे लोक येता ती गाडी तांकां पार्किंग स्पेशल करपाक लागून तांकां एक अशी म्हणून म्हाजी एक मागणी आसा स्पिकर सर. म्हाका दिसता दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. हें हांव तुमकां कित्याक सांगता स्पिकर सर, कित्याक हो सरकाराचो लक्ष ह्या इव्हेंट करपाक. आतां पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें, बरी गोश्ट. इट इज अ फेस्ट कोण 7 दिसां फेस्ट आनी 365 days हे लोकां गेले प्रॉब्लम कोण आयडेंटिफाय करतलो. I feel sorry because we've spoken on this for 10 minutes in the last demands during the social welfare ministry's demand. We were assured by the honorable chief minister, but nothing happens. हांव दिव्यांग म्हज्या भाव भयणीच्या बद्दल सातत्यात म्हज्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांतल्यान हांव कंटिन्युअसली म्हजे कडल्यान जाता तितकें सिरियसली काम करीत आयलां. आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी म्हाज्या समोर जो विशय आयला तांच्या रिलेटेड तो रिजॉल्वूय केला. आनी हो फक्त दाखोवपा खातीर आनी भाशण करपा खातीर न्ही. त्या खातीर म्हाका दिसता उलयल्या पैकी 3 जाणांनी जें काम केलां तेजो मेन्शन केलें आनी एप्रिसिएट केलो. बरेच जाण डिजाबिलिटी पार्किंगाच्या विशयाचेर उलयले. 18 जून रोडाचेर आमचे 4-5 पार्किंग ही डिजाबिलिटी खातीर आसा. वायट दिसतात, बरे लोक येता आनी थंयच गाडी दवरतात. म्हणजे सेपरेटली थंय पुलीस दवरचो पडटा थंय गाडी लावनाका म्हणून. लोकांनी बी समजूंक जाय की हें पार्किंग जें आसा हें डिजाबिलिटी खातीर आसा, थंयसर गाडी लावची न्ही म्हणून. तांणी जें कॉलिंग एटेन्शन घातलां तितूंत तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या. ती सगळीं सजेशन्स जी आहा ती आमी एक्सेप्टूय करता. हांव खंयसरूच ना म्हणना तुमी दिल्ली सजेशन. आनी जी आमकां जितक्या बेगीन करपाक मेळटा इम्प्रुवमेंट पळय न्ही तितक्या बेगीन सगळीं सजेशन्स जी आसा पळय न्ही ही हांव इम्प्रुवमेंट करपा खातीर तयार आसा.